Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सर कसली मीटिंग आशिल्ली? आमचे डिफिटेड कॅन्डिडेट्स तांची आज पार्टीच्या अध्यक्षान मिटींग आसली. पार्टीचो अध्यक्ष मातसो इनडिस्पोज आहा, ताका लागून पावलो ना. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की तूं अटेंड जा आनी तूं मिटींग घे. इंटरेक्शन कॅन्डिडेट्सां बरोबर कित्याक लागून ते हरले, कितें प्रॉब्लेम जालें, कितें डिफिकल्टीज तांकां फेस करच्यो पडल्यो, ताजेर चर्चा जाली. आनी सगळ्या कॅन्डिडेट्सांनी एक एश्युरन्स दिलें की आमच्यो बूथ कमिटीज इंटॅक्ट आसा, आमचे बूथ सगळे व्यवस्थित आहा, आमी तांकां घेवन मुखार वतले आनी एक्टिवली काम करपाक लागतले. But what happens to some of your party leaders who worked anti-party activities? They are giving reports. We have told them. Action reports by Monday. I will. That reports will go to the party. But तुमका सांगाला तुमच्या candidate आणि बाबा anti-party activities झाला. आणि रिपोर्टान घालून दितो म्हणून. Okay, what about your leader of opposition decision? Leader of opposition काँग्रेसचा प्रोसेस असतो. Okay. त्या प्रोसेसाप्रमाणे करतात ते. When the time comes, they will decide. It was a review meeting of all the candidates who had lost the elections. ते कारणां कित्याक लागून आसले ते रिव्यू मिटींग आमच्या पार्टी ऑफिस बेररान घेतलेली आसा आनी सगळ्यांनी रिपोर्ट सबमीट करूंक लायला. सगळ्यांनी आपापले व्ह्यूज मांडल्या. फुडले एक मिटींग मेंबरशीप आमचे ऑर्गनायझेशन इलेक्शन्स आसा तेजे बद्दल म्हायती दिली आनी तेजे फुडें तयारी करपाक सांगलें की कॅन्डिडेट सांगलेलें आसा. पळय मरे मार्जीन पळय मरे तूं 335 वोट्स बॅलेट वोट ताका 455 पडली तर जिंकलो न्हू. 455 अर्दी वोट पडलेली म्हाका जाल्यार हांव जिंकलेलो न्हू. Okay. I was short of 6 votes per booth only. It was a close fight आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अबाउट 9% म्हणजे जवळजवळ 2100 वोट्स वेंट टू आरजी. सो दीज वर ऑल एंटी बीजेपी वोट्स आणि म्हाका अशें दिसता खंय तरी पक्षाचो नरेटिव्ह आय मीन जे वोट स्प्लिटींग जावपा जायना खंय तरी म्हाका दिसता नरेटिव्ह मातसो आमचो वी कुडंट कन्विन्स द पीपल की बाबा सामान्य मनशाक काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार कशी फायदो करून दितली हे म्हाका दिसता वी फेल टू कन्वे द पीपल आनी ते 9% वोट जे आसा ते स्प्लिट जाले आनी दॅट इज हाव बीजेपी थंय 3 मार्जिनान जिखून आयला. एक एक्स मिनिस्टर he had sent people to join in these particular positions. They were taken just to spy in the party, and at the last stage they were last minute, last 2 days they have worked against the party.